the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Örgán Jésus. Örgán Foglab Jésus. Jésus. Foglab Jésus. Maiman Jésus. Maiman Jésus. मगाच्या बाबांनो तुमकां समेस्तांक ह्या सक्रमेंतच्या आराधनाक हांव स्वागत करता. हो वेळ आमी जेजू संगता करसुया. म्हज्या समिरेच्या शिकपा वेळार म्हज्या संगती एका ब्रदराच्या घरा हांव एक दीस वस्तेक गेल्लो. व्हडलें कुटुंब, घर भरून 10-15 भुरगीं आतां खंय पळोवंक मेळनात बारीवणे. आनी थंयसर दनपारांचें जेवण जावन आमकां येवंक आसलें. आनी थंयसर दनपार एकच बस आसलें. उपरांत सांजेर 6 वरांक देखून आमकां त्या घरच्या वडिलांनी वेगळें वाडलें. जेवण जाल्ल्या उपरांत भुरग्यांक जेवणाक आपयलें. भुरगीं भायर जेवंक कळून आसलीं. आनी त्या भुरग्यांक पळयता आसतना सकट हात पांय धुवन या रे म्हणून व्हडली मायन घट्ट ताळ्यान म्हळें. आनी भुरगीं इल्ल्या वेळांनी सकट आयलीं. जेवण आसला की आमच्या पयलें हर एकल्याचे हात व्हडली मायन पळयलें. आनी एका भुरग्यान बरें करून हात धुवन घातलें. ठप्प करून एक मार दिलो हाताक. वच रे बरें करून धुवन यो रे म्हणलें. ताचे उपरांत धुवन आयल्या उपरांत भुरगीं पोरां बसलीं. जेवण येवंकूच येना. सकट बसल्या उपरांत थंयसर जेवण हाडून दवरलें. व्हडली माय म्हणाली सकट हात धोडा रे. एकलो इल्लोसो कालेक येशे करतलो. व्हडली मायन गेली आनी ताका एक मार दिलो. बरें करून हात धोड रे. सकट आनी बरें करून मागणें म्हणल्या उपरांत तांकां जेवण वाडलें. मगच्या भाव भयणो, एक जेवण जेवंक कितली तयाराई गरजगी तितलेंच एक जेवण करूंकी आनी जेवंकी ताका तयाराय आसा. देखून ह्या कुटुंबांत हांवें पळयिल्लें एक शिस्त नितळाय. त्या भुरग्यांक बरें करून हात धुवन बसोवन मागणी करून तांकां जेवंक आसलें. ती नितळाय. आमच्या क्रिस्तीक जिवितांत ही नितळाय आनी भावार्थ दोनी सांगत वचूं जाय. शिस्त आनी भक्त. देखून जर आमी एक रांदलें जेवण जेवंक नितळ हातान वेताव जाल्यार आमी आज जेवंकेचें जेवण, हें सर्गींचें जेवण, हें आत्मीक जेवण, कुरपेचें जेवण, भावार्थाचें जेवण आमी कितलें नितळ आसूंक जाय. देखून आमची हे भितरली नितळाय, हे कुरपेची जर आमचें तें वळोवंक आमकां वाट करून दिता. आमचें भितरलें मेळेपण हे जर भितर वळोवंक अडकळ जावन रावता. स्वच्छ भारत अभियानाक सगळ्यांनी आज हात दिवन वावुरचें म्हणून आमचो प्रधानी आमकां आपोवणें दिता. स्वच्छ मन आनी काळीज हर एका मागण्याक भोव गरजेचें जावन आसा. देखून म्हज्या भाव भयणो, आमकां हर एका मागण्याक येतना जावं पुरो तेर्स, जावं पुरो आमचें नोवेन वा मिसाक खंयचेय मागण्याक वता आसतना आमी नितळ जावन गेल्यार मात्र ह्या जेवणांत आमकां नितळ जावन वांटो घेवं येता. एक घडीभर तुमी चिंतून पळया. ह्या देव मंदिराक तुमी येता आसतना तुमकां कितें भोगलें? भोवशा कितली बरी इगर्ज नवीकरण केला. सोबीत एक कॉवेंट म्हूण आमकां भोगला जावं पुरो. पूण आमी आमच्या देव मंदिराक मेट दवरता आसतना हांव पातकी येवंक फावो न्ही, म्हजें तें मेळेपण आसा म्हूण आमकां भोगता गी. सक्रामेंतचें आराधन म्हणटा आसतना आमी सक्रामेंत दवरन डिंबेर पडचें. मुखल्यान डिंबे घाल्ले कुडलें पटलो डिंबे घालता. कित्याक म्हळ्यार सक्रामेंत आयलो म्हूण कळटा. आमी निजाय की जेजूक ह्या सक्रामेंतांत मेळोवंक बरी तयाराई करून आमी येता गी. तें भोव गरजेचें. देखून तुमी आज राखून रावल्यात केदाळा सक्रामेंत येता म्हूण सांगून. जेजू केदाळा येवंक तयार आसा. हांव म्हजे भितर येवंक तयार आसा गी. जेजून म्हणलें हांव आयिल्लो पातक्यांक आपोवंक भगवंतांक न्ही. देखून एक तरणाटो म्हजे लागीं चर्चे करता. जेजू भगवंतांक आपोवंक येवना जाल्यार आमी भगवंत जावचें कित्याक? जेजू भगवंताक आपोवंक आयिल्लो न्ही जाल्यार आमी पुरो भगवंत जावचें कित्याक? पत्की जावन सुर्या. जेजून म्हणलें तशें न्ही.
कोण आपूण बगेवंत म्हूण चिंतता, कोण देवा मुखार फावो म्हूण चिंतता, कोण आपूण नितीवंत म्हूण चिंतता, तो देवा मुखार येवंक पावोनी. देखून ती ओपार जेजून एक फरिजेवांची आनी सुंकागराची मागण्याची ओपार आमकां सांगली. आपूण नितीवंत म्हूण चिंतून पेल्याचेर कोण अपराध घालता, पेलो सुखी म्हूण चिंतता आनी देवा मुखार खालतो जायना, तांकां जेजून ही ओपार म्हणलें, एक सुंकागार भायर रावून देवा मुखार म्हजी काकुळट कर म्हूण मागून देवाक मानून गेलो. देखून आज आमी जर देवाक मानूंक जाय जाल्यार, ह्या सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी फोळ जोडूंक जाय जाल्यार, आज आमकां ती कृपेची जर वळून येवंक जाय जाल्यार आमी एक घडीभर आमकां नितळ करया. वय खुमसार आमी जाल्यार जावं पुरो, पूण आतां ह्या घडये हांगासर येता आसतना आमच्या काळजांत कितेंय मेळेपण आसा, राग आसा, द्वेश आसा, वो आमी बोगसने मगनांतलें पाताक आसा, कुमसरांत लजेन आमी सांगनासतना दवरले पाताक आसा, वा आमचे भितर ते उरले खंयचेय पाताक आसा जाल्यार आमचें उणेपण, सैंबची अस्कतकाय, बेजबाबदारीपण, उणें बाबार्थ आमी घडीभर हात धरून जेजू मुखार वळखून घेवया. जेजू, हे सक्रामेंतां तुका हांव मेळोवंक येता आसतना नितळ काळजांत तुका मेळोवंक म्हाका कृपा दी म्हूण मागया. काकुळकर आमची आबा बापा, काकुळकर आमची, काकुळकर आमची आबा बापा, काकुळकर आमची. सगळं सुमया काकुळकर आमची आबा बापा, काकुळकर आमची, काकुळकर आमची आबा बापा, काकुळकर आमची. मगळ सुमया, तुवें आमचो कितलो मोग केलाय. तुजो मोग जर आमी नियळटा आसतना आमचें काळीज सलवता. त्या भगवंत कुसार तुवें भोगले हर एक वळवळे आनी दूख, कश्ट, निंदा, तिरस्कार फकत म्हज्या पातकांचे बोगसणे जोडूंक. तुवें वरयले हर एक तेंबो रगसम्या म्हजे पाताक धुवन काडूंक. इतल्या व्हडल्या मोगान तुवें तुजो प्राणस आमचे खातीर दिलाय. पूण जेजू, तुजो तो खरो मोग, कुर्ससो मोग, बलिदानाचो मोग, रगत वरयल्लो मोग हांवें जायते पटी नियाळ करनाशे हांव म्हज्याच स्वार्थांत जियेला. जेजू, बोगस म्हाका. काकुळकर आमची सोम्याची सू, काकुळकर आमची, काकुळकर आमची सोम्याची सू, काकुळकर आमची. मोगळ सुमया, तुवें तुका दुखयल्ल्यांचो मोग केलोय, दुखयल्ल्यांक बक्षिलें. तुका दुस्मान म्हणलें कोणी नासलें सोम्या. जर तुका दुस्मान आसा जाल्यार तुज्या काळजांत द्वेश आसलो जाल्यार त्या कुर्सार तूं बक्षिनातलो आसलोय. मोगळा सुमया, तुवें दुखयल्ल्या हर एकल्याक बोगसून सैतानाच्या बंदपासाचेर तुवें जैत वेलोय, राग द्वेशाचेर जैत वेलय आनी आमा समेस्तांक बोगसूंक शिकयलें. म्हज्या जिणेंत तुवें म्हजी कितलीं पातकां बक्षिलाय, पूण जायते पटी म्हजो राग, म्हजे भितर आसचें हगे,
म्हजे भितर असो मनस्ताप बोगसूंक सोडिना. बोगची नासतना म्हज्या कुटुंबाचो हांवें केल्लो द्वेश, रागा रावल्लें घडीत, उलय नासतना पाड केल्लो संबंद म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. तुज्या पांयां तळाक हें समर्पण कर. हे सर म्हज्या पाताक बक्षी सोमया. काकूट कर आमची पवित्र काकूट कर आमची. काकूट कर आमची पवित्र काकूट कर आमची. म्हज्या ल्हानपणांतावन म्हाका म्हज्या मलगड्यांनी, म्हज्या धार्मीक वडिलांनी मागणें शिकयला, सक्रामेंताचो मोग शिकयला, उपादेश शिकयला. आनी आज म्हज्या निनारपणांत कळीत ना म्हणलें संगती खंयचेय ना. हर एक संगती म्हाका कळीत आसा. पूण आज हांव कितें करता सूख, जावं बावडथा विरोध, मोगा विरोध, पेल्याक दुखयिल्लें, मागणें करिनाशें, हर एक म्हज्या नेणारपणांत न्ही सोमया जाणा सोडूंत हांव करता. कित्याक म्हळ्यार सगळे उपादेश हांव जाणा. हांवें जायते फावटी मोगाळ सोमया सुकून गेला, सुकून उलयला, सुकून पाड चिंतनांनी हांव बुडला. म्हज्या करण्यांनी तुका आनी पेल्याक दुखयला. हे सर म्हज्या पातकांचे हांवें आदरल्या उदासनांतल्या हर एक पातकाचे, तुज्या आनी पेल्या विरोध आदरल्या पातकाचे, हर एक गुन्यांवांचे, म्हज्या वायट चिंतनाचे म्हाका बोगसणे दी सोमया. सोमया लागीं आमी बोगसणे मागया, परत मागया. सर आमचो गुन्यांव नितळ करया. मन तितले नितळ, तितले जर आमचे थंय वाळून येता. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अर्गान जेजू, अर्गान जेजू, पगलाब जेजू. पगलाब जेजू. मगच्या बाबयनो ह्या संवसारांत दोन वस्तू भोव मोलादीक. एक मनीस आनी एक मनशान कामचें खाण. जर संवसारांत मनीस मेळो जालो जाल्यार संवसारच पाड जाता. जर मनशान कामचें खाण मेळ्ळें वा वायट विकाळ, एक मनीस नास जावन वेता. देखून देवान दोन वस्तू ह्या संवसारांत आमकां विंचून दिल्यात. एक देवच मनीस जावन संवसाराक आयला, आमकां मनीस जावन जियोंक शिकोवंक. दुसऱ्याच्या जिवंतपणा उपरांत जेजून दुसरे खंयच्याय रुपार आशेत आसलें, पूण ताणें विंचला एक उंडो जावन आसा आमच्या कुडीचें खाण. तें खाण ताणें आमचें आत्मीक खाण जावन आमकां ताणें ह्या सक्रामेंतांत दिलां. देखून आज ह्या सक्रामेंतांत येवचो जेजू, जिविताच्या उंड्याच्या रुपार येवचो जेजू, तो ह्या सक्रामेंतांत करूच आसा. आमी पातयेता आनी ताका आमी भेटता. जायते फावटी आमकां सक्रामेंताचें आराधन आनी मागण्याचो व्यत्यास कळना. संत भक्तां कडेन आमी मागता. कित्याक मागता म्हळ्यार आमी अस्कत देवा कडेन पावोंक जायना. आमची विनाती आमी संत भक्तां कडेन करता, तेर्स करता, मोरये मुखांत्र आमी जेजू कडेन मागता. पूण सक्रामेंताच्या आराधनाक आनी आमच्या उरल्या सर मागण्याक व्यत्यास आसा. सक्रामेंता मुखार ही सकड मागणी मावून जातात. एक आवय गल्फांत आसा जाल्यार भुरगीं ती फोन करून आवय कडेन उलयतात. एक फावटी ती आवय गांवांक येवन मुखार रावत जाल्यार हॅलो मम्मी हाव आर यू म्हण फोन काडून उलयतात गी. सांगा पळया, ना गरज आसा गी फोनाची? गरज आसा गी ना. कित्याक म्हळ्यार आवयस आमच्या मुखार आसा. देखून सक्रामेंताचें मागणें म्हळ्यार गॉड इज विथ अस, इम्मानुएल. तो देव आमी पातयेवचो, आमकां सोडयिल्लो, सोडवून दिल्लो,
कुस्सार मेल्लो पुनर्जीवन जाल्लो आतां आमचे मुखारच आसा देखून आमचे सक्कड मागणे मावून जाता आनी आमी आमच्या सोम्या मुखार सरपडटा देखून जेजू ह्या सक्रामेंतांत आमकां मेळटा जशें एक मेरू वाळट्या झरीक अत्रेकता तशें सोम्या हांव तुका अत्रेकता जिव्या देवाक हांव हांगासर ताचे मुखामोळ देखतलो देखून कथोलीक पयशेची शिकवण म्हणटा आराधन मनशाचो पयलो मनोभाव हे मनशाक रचणारा मुखार एक रचना म्हण करता आमकां रचल्या सर्वेस्पराचे वर्तेपण तें परगडता वाकणटा देखून सक्रामेंता मुखार आमी ताची रचना जावन सरपडचें आराधन करचें नमस्कार करचें देखून कीर्तन 63 देखून तुजी पदवी आनी महिमा पळोवंक ह्या पवित्र स्थानार हांव तुजेर नदर घालता सक्रामेंता मुखार येता आसतना आमची बोगणां बदलूंक जाय उरले मागणे करतना म्हाका देवा तें दी हें दी भलायकी दी तें दी पुरो मागणे आमकां येता पूण तो दिमसो देवूच आमचे मुखार येता आसतना चेंज युअर फिलिंग्स नॉट एट वॉट आय वॉन्ट लॉर्ड आय वॉन्ट यू सुम्या तूं म्हाका जाय सुम्या तुजे मुखार हांव आसा तुजे प्रसन्नता हांव भोगता देखून हो वेळ आमी पवित्रपणी करसुया कीर्तन 84 9 तुज्या आंगणांत कडचो एक दीस दुसरे कडेन कडच्या 1000 दिसा प्रास भोव बरो नस्त्याच्या तांबांनी रमचे प्रास म्हज्या देवाच्या घरांत हाच्या हुमरा कडेन उबो रावचें चड बरें वय सोम्या तुज्या तंबांत तुज्या मुखार ह्या पवित्र मंदिरांत आमी करसूंचे हर एक घडी आमच्या जिणयेंत भोव मोलादीक कित्याक म्हळ्यार संत अगोस्तीन म्हणटा सोम्या आमची काळजां तुजे खातीर रचल्यात आनी तुजे ते मात्र ते विशय घेतात सक्रामेंताचे आराधन म्हळ्यार आमचो आत्मो सोम्या ते विशय घेता आमचो आत्मो ताचे रचणाराक मेळटा आमचो आत्मो ताचे ते एकवडटा त्या दैवीक प्रसन्नतांत संतोष पावता पिसोळी उजवाडाक लायटाक धांवून आयले बरी आमचो आत्मो सोम्याक लागीं येता देखून हो वेळ जेजू ह्या जिविताच्या उंड्याच्या रोपार आमचे मदें येता जस्ट चेंज युअर फिलींग कितें जाय तें मागचें सोड सोम्या तूं हांगासर येताय इम्मानुएल गॉड इज विथ अस आमचो देव ह्या घडये आमचे सांगात आसा आमी इल्ले जाणां जावं पुरो पूण म्हजो देव आतां हे घडये म्हजे सांगाता आसा तूं आनी तुजो सोमी सांगाता मेळ्ळा दिंबेर पडया आनी सक्रामेंतांतल्या जेजूक आतां आमी भोव भक्तीपणी आमचो मान बागोवन आमी स्वागत करया आराधना नमना आराध्य के अभिजात के आराधना नमना आराधना नमना सबटा बढ़िया आराधना नमना आराधना नमना आराध्य के अभिजात के आराधना नमना आराधना नमना करुणा सागर नीनागी है आ करुणेय तोरलु नी बंदी है करुणा सागर नीनागी है आ करुणेय तोरलु नी बंदी है ओ देवा प्रभु देवा ओ देवा प्रभु
ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಮಹಿಮಾ ದೀಪ್ತಿಯು ನೀನಾಗಿಯೇ ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ ಮಹಿಮಾ ದೀಪ್ತಿಯು ನೀನಾಗಿಯೇ ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿಮಗೆ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ एक घडी बोर तेकली बघून तुमकां संपूर्ण समया मुखार समर्पण करा. तुमचे जिवीत आवयचे कुशीतावन आराम जाल्ले. आज म्हणसर जे कितें देवान तुमकां दिलां सकटचे मुखार समर्पण करा. तुमच्या रसल्या देवाक तुमी आतां मेळटात. तुमकां पातकांतले सोडयिल्ल्या समयाक तुमी आज भेटतात. ताचे मुखार रसना जावन म्हज्या देवा म्हज्या समया म्हज्या रसनरा तुका हांव म्हाकाच संपूर्ण तुज्या हातांत दिता. आराधन नमस्कार आनी होगलाप. भावा आनी भयणी, सक्रामेंता मुखार तूं एकलो म्हूण चिंती नाका. आज तुमचे कुटुंब तुमचे भुरगीं बाळां तुमचे आवय बापूय ना जावं पुरो हांगासर, पूण तुमी तांकां सगळ्यांक सक्रामेंता मुखार हाडी येता तुमच्या मागण्यांत. देखून तुमच्या घराच्या हर एका व्यक्तीक तुमी सक्रामेंता मुखार हाडा. कित्याक म्हळ्यार हो एक अवकाश तुमी समयाक भेटोवंक आयल्यात. तुमचे कुटुंबी समयाक समर्पण करा. तुमकां जल्म दिल्ली आवय आनी बापूय, भाव आनी भयण, तुमचीच भुरगीं, कुटुंबाच्या हर एक संद्याक ह्या घडये जेजू हांव तांकां समर्पण करून आराधन करता. तांचे नांवी आराधन करा. जर तुमी तांचे नांवी आराधन केल्ल्या वेळार ती कृपा तांकांय मेळटा. जो कोण तुज्या कुटुंबांत मागण्या तावन पयस गेला, सक्रामेंता तावन पयस गेला, कुटुंबाच्या मोगा तावन पयस गेला, संबंद तावन पयस गेला, तांचे नांव काण मागल्यार आज तुमी करच्या आराधनाचो फळ तांकां जेजू दिता. देखून हर एक तुमच्या कुटुंबाच्या भाव भयणीचे नांवी जेजू तांचे नांवी तुका आराधन करता. तांकां आपड बरें कर, तांकां परिवर्तन कर, तांच्या संगत राव जेजू म्हूण मागून तांचे नांवी आराधन करा. निर्गमन पुस्तकांत 30 आनी 3 अध्याय. अरण्यांत इस्रायल परजा पयन करतली आनी देवान मैजेक 10 उपादेश दिल्ले. ते उपादेश घेवन येतना वेळ जालो म्हूण हो लोक
देवाक उपराटलो आनी तांणी एक वासरूंग कर्ण आनी एक इजिप्तच्या देवाक तांणी आराधन केलें. मोयशे रागार जालो. ते 2 फळयो धांवपा दिसाचें काण ताणें धरणीक मारलें आनी त्या लोकांक ताणें तुमी पाता केला, तुमी देवा विरोध पाता केला म्हूण लोकांक समजयलें. देव रागार जाला म्हूण समजयलें. उपरांत परतून तो देवा कडेन मागोवंक येता. परतून तें देवाची काकुळट मागोवंक येता. थंयसर मोयशे कितें म्हणटा म्हळ्यार, दये करून म्हाका तुजी महिमा दाखय. आनी देव म्हणटा, हांव म्हजो परजळ तुजे मुखार दाखयतलो. हांव सर्वेस्पर म्हूण तुका परगडतलो. आनी थंयसर मोयशे मागणी करनासतना ताच्या बागलेन एक कुपांतल्यान देव देंवन आयलो. मोयशे सरपडलो. ताणें देवाक पळयलें आनी मोयशे उदकारलो. देव म्हज्या मुखार उतरून गेलो. देवान परगट केलें, सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार देव रागार जावंक सवकास मोगान आनी विश्वासान भरलो. 1000 पिळगे पर्यंत तो आपलो मोग सांबाळटा. बरें केल्ल्यांक बरें तो करता. सुखी आदरल्यांक शिक्षा लायनासतना तो रावना. त्या देवाक पळयल्ल्या उपरांत मोयशेन म्हळें, हांव तुका मानुलो जाल्यार दये करून आमच्या संगता ये. आमची पातकां भोगशी. आमकां तुजें दायज करून घे. दये करून आमच्या संगता ये. आमच्या संगता राव. तुजें दायज करून आमकां घे. कीर्तन 63. देवा, म्हज्या देवा, हांव तुका सोदून आसा. म्हजो आत्मो तुका ताणयता. सुकें खरडें उदक नतल्या धरणी भशेन म्हजी कूड तुका आत्रेकता. तुजी पदवी आनी महिमा पळोवंक हांव म्हजें दोळे तुजेर कंसयता. भावा आनी भयणी, तो सर्वेस्पर देव ह्या उंडयेच्या रुपार खरोच हसर आसा. आमी ह्या घडये मोयशेन जिणेंत देवाक अनुभव केल्ले बरी. मोयशेन देवा कडेन मागले बरी, आमच्या संगता ये. आमच्या संगता राव. आमच्या परचेची पातकां भोगशी. आमकां जिणेंत वाट दाखय. आमकां सांबाळ व्हर म्हूण आमी जेजू कडेन मागया. आनी जेजूचो सांगात आमी ह्या घडये सोदया. जर तर आमकां जेजूचो सांगात मेळ्ळो जाल्यार, तो अनुभव आमकां जालो जाल्यार, आमच्या जिणेंत आमच्या मेस्त्रीक गुरूक आमी भेटलो जाल्यार ताचे शिसांव जियोंक आमकां सुलभ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಓ ಯೇಸುವೆ, आता म्हजे लागीं आसच्या लागींच आसच्या हे जेजू. सक्रामेंतांत ह्या उंडयेच्या रुपार आसचे जेजू. तुका सोडून हांव जियोंक शकना. निन्ना बिट्टू ना बाळलारेनु. तुजे विणे म्हाका समाधान संतोष ना. ह्या आत्म्याक, ह्या जिविताक तूंच शांती, तूंच समाधान, तूंच धैर्य, तूंच भरवसो, तूंच संतोष, तूंच वाट, तूंच सत, तूंच जिवीत. तुजे विणे सुमिया काळोख, तुजे विणे सुमिया ह्या संवसारांत कांयच ना. संवसाराची ग्रेस्तकाय, संवसाराची कुशलकाय, संवसाराची भलायकी म्हजे स्वास आसता म्हणसर मात्र ते म्हजे ग्रेस्तकाय. मरतना कांयच ना सुमिया. तूं मात्र सुमिया. तुवें दिवचे जिविताचे उतर मात्र सुमिया. ह्या सक्रामेंतांत सुमिया नीज म्हजे दायज, म्हजी ग्रेस्तकाय, म्हजो संतोष. देखून जेजू तुजेर हांव पातयेता. तुजेर हांव बरवसता. तुजो सांगात म्हाका दी सुमिया म्हूण मागया. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ
ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯಗಿ ಜೀವವಾಗಿರು ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ತಂದೆಯಂತೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ತಂದೆಯಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಗನನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಆ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಿಶ್ವಾಸದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಹರಸು ದೇವ एक आवय बरी सुमिया आवयच्या मोगांत म्हाका तेलाय सुमिया एक बाळ आवयच्या मोगाक आशेल्ले बरी एक रडचे बाळ आवयच्या दुदाक आशेल्ले बरी म्हजो आत्मा सुमिया तुकाच ताणयता तुकाच लालयता जेजू म्हज्या देवा म्हज्या जिवा ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸಾಯುವ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸಾಯುವ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುವಾಗ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುವಾಗ ನನ್ನವರು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ನನ್ನವರು ಮರೆತು ಹೋದಾಗ ದಾರಿ ಕಾಣದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೆಳೆಯನಂತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಗೆಳೆಯನಂತೆ ನನಗೆ ಸದಾ ಜೊತೆಯಾಗಿರು ಸ್ವಾಮಿ. ಸಂಶಯಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲೆಯಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದಾಗ ಈ ಸಂಶಯದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿಯು ನಾಶವಾದಾಗ ಸಂಶಯದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮುರಿದು ಹೋಗುವಾಗ ಸಂಶಯದ ಆ ಭೂತವೇ ನನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುವಾಗ ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವು ಕುಂದಿ ಹೋಗುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮಿಕ ಗೆಳೆಯನಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು. ಮಗಳ ಸಮಯ ಜೈತೆ ಪಡಿ मुझे मुळे संडून गेल्ले वेळार मुझे इश्ट संडून गेल्ले वेळार कोणी ना म्हूण वगले वेळार जेजू बऱ्या इश्टा बऱ्या गवळ्या म्हज्या सांगाता राव जेजू म्हाका बुजोवन दी जेजू ते सोसूंक म्हाका कृपा दी जेजू. दुबाव हर एक घडी म्हजे मोत खाता मोतीन दुबाव आयिल्ले वेळार समाधान नासता दुबावस संबंध कुटुंबाचो संबंध तुटयता तुका वेगळें करता असले दुबावाचे काळोखांत हांव म्हाका निवार समया तूंच उजवाड जावन
जिवीत जावन म्हजे जिणयेची वाट जा सुमया. ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರು, ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು. ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರು, ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ. Alleluia, 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 Alleluia. एका आवयच्या वेंगेंत एक बाळ आसले बरी, सुमयेच्या वेंगेंत एक घडीभर रावा. सुमयान तुमकां वेंगून धरला म्हणून चिंता. ताचे पवित्र हात तुमचे कुडीक लागतना दैवीक स्पर्श तुमकां जाता. ताच्या दोळ्यांची दिश्ट तुमच्या मोतीक उजवाड जावन वळटा. ती काकुलटीचे मुखामळ तुमची दुकां पुसून काडटा. एक घडीभर सुमयाक वेंगून रावा. म्हज्या सुमया, म्हज्या इश्टा, बऱ्या गवळ्या, तूंच म्हजें सर्वस्व, तूंच म्हजो आदार. जेजू, 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 तूं म्हजो कितलो मोग करताय जेजू. तुज्या मोगाक हांव कितें पाटी दिना जेजू. हांवच जेजू तुका दिता, म्हाकाच जेजू तुका दिता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Organ Jesu. Organ Jesu. Hoglab Jesu. Hoglab Jesu. Maivan Jesu. Maivan Jesu. मगाच्या बाबीनो चरित्रेंत आमी जायत्या संगतीचो व्यक्तीचो उडास काडटा. चरित्र आमकां फाटीं पळोवंक शिकयता. आज ह्या पवित्र थळार आमी आसा. कितें व्हरतें बाग म्हजें ह्या थळार आज उबें रावचें. 500 वर्साची बावर्ताची चरित्रां, 500 वर्सां ह्या आल्तरेर निरंतर सक्रामेंत आचरण जाल्यात. ह्या वर्सांनी कितलेशे तरणाटे हांगा तावन देवाच्या सेवेक उठोवन आयल्यात. कितलेशे आमच्या मलगड्यांनी ह्या पवित्र तळा तावन आशिर्वाद जोडला. आनी ह्या पवित्र तळाची जर आमी एक नदर घालूंक जाल्यार एक आवयचें घर बसलें बरें. हांगा तावन कितलेशे आमचे कापुचीन येजक सगळ्या इंडियांत ते रुपीज जावन गेल्यात. एका काळार हांवूय हांगासर आसलो. जाय की ऑर्थो संतोस भोगता. कित्याक म्हळ्यार हें थळ भांगार, बावर्ताचें भांगार. ह्या थळार जायत्या जणांनी त्या देवाची महिमा पळयला. कोण चरित्रेचो धनी? आज मनशाक आमी चरित्रेचे धनी करून व्हडल्या व्हडल्या महान व्यक्तींक आमी आज मान गौरव दिता, उडास काडटा, तांच्या नांवार बांदता. कीर्तन 105 कितें म्हणटा म्हळ्यार चरित्रेचो धनी मनीस न्हय, चरित्रेचो धनी देव जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून आमच्या हर एकल्याच्या चरित्रेचो धनी देव जावन आसा. भौशा एकलो कुटुंबाचो वडील जावं पुरो, ताणें जायती आसर्या कामां केल्या जावं पुरो, हांवें केला जावं पुरो, पूण मनशा कुळाच्या चरित्रेक
धनी म्हळ्यार देव. देखून कीर्तन 105 हालेलुया. सर्वेस्पराक अर्गां दिया, ताचें नांव उलो मारा, वर्सांमध्ये ताची कृत्यां प्रगट करा, ताका गितां गाया आनी स्तुती करा, ताची आसरिया वर्णिया, ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगा. सर्वेस्पराचे सोत्तल्याची काळजां संतोसो. सर्वेस्पराक सदा आनी ताची पदवी सदा, सदांकाळ ताचे मुखामोळ सदा. ताणें केल्ल्या आसरियांचो आनी विजबिताचो, ताणें उसरल्या निर्णयाचो उडास करा. कीर्तन 138 आठवळींत अपुर्बायेची उतरां. सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळें करतलो. सर्वेस्पर तुजो मोग करता आनी तुका तो निवारता. सर्वेस्पर सगळें तुका करता आसतना तसो मोग ससना थकता. आनी कीर्तनकार मागता, तुज्या हाताचें काम अर्द्यार सोडी नाका. कितली अपुर्बायेची उतरां. तुज्या हाताचें काम अर्द्यार सोडी नाका. आमी हर एकलोय देवाच्या हाताचें काम ताणेंच तें पोंताक पावय. एक पडी आमी बऱ्या जिणेक पावल्ल्या वेळार, आर्थीक जावन वाडिल्ल्या वेळार, व्हड जाल्ल्या वेळार आमी चिंताव आमी जियेताव. मग अशें बाबयनो ना. आमी देवाच्या हाताचें काम तें संपूर्ण करचें त्या देवान. ताणें तें संपूर्ण करचें. देखून आमी त्या देवा कडेन मागया, आमी हर एकलोय तुज्या हाताचें काम, हे पवित्र थळ, हे कवेंत तुज्या हाताचें काम तुवें येदोळ म्हणसर अर्द्यार सोडूंक नाय. जायतें बरेंपण जालां जाल्यार, हांगा तावन जे कुरपेची जर वडला जाल्यार तुजें हाताचें काम जावन आसा. हे म्हजें जिवीत तुज्या हाताचें काम. हांव आज स्वास करता जाल्यार तूं तें दिवन आसाय. देखून त्या देवाक ह्या पवित्र थळार आमी सगळ्यांनी ह्या थळार देवान केल्ल्या आसर्यांचो, आमच्या जिवितान केल्ल्या सर बरेपणाचो आमी उपकार बोडून तळे पेटोवन संतोशान अर्गां दिवया. अर्गां दितलो सोमया, अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. म्हणी आमी अर्गां दितलो सोमया, अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तळी पेटून अर्गां दितलो सोमया, अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. सगळ्या अर्गां दितलो सोमया, अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो, काळजान तुका घेतलो, तुका स्वागत करतलो, काळजान तुका घेतलो. तुमचो म्हजो राय म्हाका साय म्हणटलो, आनी अर्गां दितलो सोमया, अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. सांगता अर्गां दितलो सोमया, अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुज्या हाताक धरून म्हजें मीठ काडटलो. तुजें नांव सदांच म्हज्या ओंठार घासतलो. तुजो मोग करतलो, तुज्या बळान चलतलो. आब्बा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो. तुज्या हाताक धरून म्हजें मेट काडटलो. तुजें नांव सदांच म्हज्या ओंठार घासतलो. तुज्या हाताक धरून म्हजें मेट काडटलो. तुजें नांव सदांच म्हज्या ओंठार घासतलो. तुजो मोग करतलो, तुज्या बळान चलतलो. तुजो मोग करतलो, तुज्या बळान चलतलो. आब्बा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो, आनी अर्गां दितलो सोमया, अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमया, अर्गां दितलो, सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो.
हर एक म्हज्या गरजांक तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटास तुका हांव अर्गां दितलो हर एक म्हज्या गरजांक तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटास तुका हांव अर्गां दितलो पातकांत हांव पडटना जेसू म्हणून रडटलो सांगता हांव पडटना जेसू म्हणून रडटलो पातकांत हांव पडटना जेसू म्हणून रडटलो पातकांत हांव पडटना जेसू म्हणून रडटलो पातकी जिणे सांडूंक तुजो आदार मागतलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुजो म्हजो राई म्हाका साई म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. अर्गान जेजू अर्गां जेजू होगलाब जेजू होगलाब जेजू महिमा जेजू महिमा जेजू स्तुती जेजू स्तुती जेजू जेजून 5,000 लोकांक दोदोशी उंडे दिवन तांची बूक पोटाची बूक थांबयली उपरांत जेजू सरोवरच्या पेले तडी गेलो जेजू थंयसर विशेव दिव्या म्हूण गेलो पूण हो लोक जेजूक सोदून गेलो आनी एका वाटेन पांय वाटेन सोलोवन थंयसर जेजूक सोदून वयता आनी जेजू मेळटास म्हणटा सोम्या तूं खंय गेल्लोय तुका आमी सोदून आसा फुड्या कितलीशीं उरबां पूण जेजून तांकां म्हळें तुमी म्हाका सोदुल्लें म्हजे खातीर न्ही तुमी पोट भरून उंडे केलें देखून तुमी म्हाका सोदुल्लें म्हजें उतर आयकोनचे खातीर म्हाका समजोवचे खातीर म्हजो सांगात जोडचे खातीर तुमी म्हाका सोदून आयल्यात न्ही तुमची पोटाची भूक थांबली देखून तुमी म्हाका सोदून आयल्यात वय मगचे भाव भयणो आज आमचे ती एक क्रेजी म्हणटात थोडे पिशेपण आसा खंय बरेंपण जाता हिलींग जाता खंयसर आजाप जाता थंय लोक धांवून वयता कित्याक म्हळ्यार जेजू धांवन आमी कितें मेळटा म्हणलें पळयता हांव पूण जेजू कितें म्हणटा म्हळ्यार हांव कितें दिता ताका तुमी सोदून येता जाल्यार तो तुमचो नीज बावाड दाखयना कित्याक म्हळ्यार तुमचे गरजेन तुमी म्हाका येतात तुमी म्हाका सोदून येयल्यात की सक्रामेंतचें आराधन म्हळ्यार जेजूक आमी सोदून येवचें उपरांत जेजून म्हळें हांवूच तो सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो उंडो हो उंडो कोण खाता तो मरत जाल्यार जियेतलो हेच म्हजी कूड आनी रगत तुमकां हांव दिता म्हूण जेजून थंयसर सांगले वेळार ते आयकले जायते जण सोडून गेले ते जाल्यार जेजून आपल्या आपोस्तलांक विचारलें तुमी म्हाका सोडून येतात गी पेद्रून म्हणलें सुम्या कोणा सरशी वचूं आमी तुजे लागीं आसा उतरां जिविताची सुम्या कोणा लागीं वचूं आमी तुजे लागीं आसा उतरां जिविताची जर मग अशें भाव भयण आमी क्रिस्तांवांनी हर एकल्यान हे उतर जिविताचे उतर जावन आमच्या काळजांत आमी कांसायला जाल्यार आमी हर एक दीस म्हणूंक शकता जेजू कोणा लागीं वचूं आमी तुजे लागीं आसा उतरां जिविताचे कश्ट येवं दी पिडा येवं दी आनवारां येवं दी सांडून वचों दी सगळे नाश जावन वचों दी आमी एका उतरान आमी बुजवण जोडटा देखून कीर्तन 119:24 तुजो आदेश म्हजो संतोश ते म्हाका बोध दिता
तुजो आदेश तुझे उतर ते म्हाका जणवाय दिता. व 27 वाक्य तुझे खैडेची वाट म्हाका दाखय, तुझे आसर्या हांव नियाळटलो. 105 तुझे उतर म्हज्या पावलांक दिवो, उजवाड म्हज्या वाटेक. मगच्या बाबीनो तें देवाचें उतर आमकां नीज जिविताची सकत. नेहमियाच्या पुस्तकांत 8 अध्यायांत आमी एक घडीत पळयता. जिदेकील रायाच्या वेळार तो मस्त कठोर राय, ताणें जायते अक्रम अनित करून देवाच्या दोळ्या मुखार तो एक पाड राय जालो. आनी बाबिलोनचो नेबुकदनेझर राय येवन त्या वेळार तांकां सगळ्यांक नाश करून, तांची देवाळां बरां नाश करून, तांची पवित्र आयदनां व्हरून येता आनी थंयसर आशिल्ल्या प्रायवंतांक अतिप्रायवंतांक तो जिवेशी मारता. आनी कांयच उरना, निमाणें उरल्यांक थोड्या जाणांक तो बंदी करून तो बाबिलोनाक व्हरता. थंय जायते वर्सां लोक 70 वर्सां कश्ट जाता. उपरांत तो पाटी येता. पाटी आयिल्ल्या उपरांत थंयसर आसलो एजरा म्हणलो एक शास्त्री, तो तांकां देवाचें उतर वाचून सांगता. थंयसर ते पाटी येता आसतना मगच्या भाव भयणो, तांकां देवाळ ना, तांकां घर ना, सगळी तांची भुमी एक बंजर भुमी जावन गेल्ली. आनी त्या लोकांक इतली खंत भोगली, आमकां ही वस्ती ना, आमच्या देवाक ही घर ना, आमचो देव ना म्हूण सांगून ते खंत भोगतली. त्या वेळार एजरा त्या लोकांक धर्मशास्त्र तांचे पवित्र पुस्तक काडून वाचून तांकां समजयता. आनी ते आयकता आसतना लोक सरपडून म्हणटा, आमेन आमेन, आमी सत म्हणटा. आनी त्या लोकांक ते उतर त्या दुखींत एक बुजवण दिता. उपरांत ती आसलो राज्यपाल नेहमिया तांकां म्हणटा, हो एक दीस पवित्र दीस, तुमी रडनाकात. तो लोक रडतलो देवाचें उतर आयकता आसतना. कित्याक रडतलो म्हूण सांगल्यार थंयसर तांणी ती बंजर भुमी पळोवन न्ही, तें जावंक कारण जाल्लें तांच्या पातकाक लोक रडतलो. आज ह्या गतीक ह्या स्थितीक येवंक आमचे पाताकच कारण, देवाचो मोग तिरस्कार केल्लेंच कारण म्हूण तो लोक सरपडून रडोवन आपणाचे पाताक रडोवन देवा कडेन काकुळट मागतलो. मगच्या बाबीनो देवाचें उतर आयकूंक आसचें गी. देवाचें उतर आयका वासा म्हण आमी म्हणटा. देवाचें उतर आयकूंक आसचें उतर न्ही, देवाचें उतर आमी आयकून रडोंक जाय. आमचे जिणेची पातकां आमी रडोंक जाय. जिणी आमची त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे जिणांतली जिणी परतून ती रुपीत करूंक जाय. देवाचें उतर आमकां परतून एक नवें जिवीत बांदूंक एक देवाचें एक ग्रेस्तकाय एक अस्त्र आमकां जाय. एक घडी भर आमी चिंतून पळोवया. आमच्या ल्हानपणांत जावन आमी कितले फावटी वांजेल वाचला, कितलें देवाचें उतर आयकलां, कितले आमी शर्माव आयकल्यात, कितले आमी रेतीर आयकल्यात. भावांनी भयणी, आमी रडले हांगी, आमी नीज जावन जिणेंत रडले हांगी. रडल्या म्हळ्यार दोळ्यांची दुकांनी जिणी बदलपाची दुकां आमी घडयल्यात गी. तें देवाच्या उतराचो प्रभाव आमचे थंय पडोवंक जाय जाल्यार आमी त्या देवाच्या उतराक ताणेवंक जाय. कोणा लागीं वचूंक सोमया. तुजें उतर मात्र म्हाका बदलूंक जिवीत दिवंक शकता. तें देवाचें उतर आतां आमी आयकूंक देवाची कृपा आमी मागया. तो पवित्र आत्मो आमा समेस्तांचेर देवून येवं. आपोस्तल 3 वर्सां जेजूचें शिकोवण आयकतले. आमकां कोणाक तें भाग मेळोंक ना. आमी पाद्र्याबान शिकयले आयकता, टीव्हीर आयकता, वांजलांतले वाचता. जेजू खुद्द पळयल्ले, ताची आसर्यां पळयल्ले, ते सांगाता जियेल्ले ते आपोस्तल 3 वर्सां जेजू सांगात जोडले आपोस्तल जेजूच्या क्रुसा पयना वेळार सोंडावतात. जिवंतपणाचें सत जिरोंक जायनाशें काळोखाच्या कुडांत ते मागणें करतात. जुदेवांक भियेतात, शास्त्रींक भियेतात, येजकांक भियेतात. त्या काळोखाच्या कुडांतलें तांकां भायर हाडले पवित्र आत्म्यान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मगच्या बाबीनो आमी आज जेजू पतयतांव जाल्यार आमी सतमंतांव जाल्यार आमच्या भितर एक काळोखाचें कूड आसा. आमी क्रिस्तांव मस्त भियेतांव. कित्याक म्हणल्यार कोणी मरतात कोणाक भियेता. ताच्या की चड आमचे भितर एक बंदड आसा.
ते बंदड आमकां देवाचें उतर असो प्रभाव आमचे तें पडोवंक सोडिना. देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक दोन दरींच्या तलवारी बरी, पूण ती आमकां खात्रीना. कित्याक म्हळ्यार आमचें ती आसलें तें बंदड. देखून तो पवित्रत्म आज हे घडये आमी समेस्तांचेर देंवून येवन आमकां तें जिविताचें उतर दिवन आमचें अंतस्कन उक्तें करूं म्हूण आमी पवित्र आत्मे कडेन मागया. ये पवित्रत्म्या आमचेर देंवून ये, दूख आमचें बदलून संतोश हाडून ये. पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या आमचेर देंवून ये, दूख आमचें बदलून संतोश हाडून ये. गरजेंत आसल्या परजेक पावोंक ये, गरजेंत आसल्या परजेक पावोंक ये. अस्कत मनाच्या सक्तेन भरूंक ये, अस्कत मनाच्या सक्तेन भरूंक ये. पवित्रत्म्या आमचेर देंवून ये, दूख आमचें बदलून संतोश हाडून ये. ये पवित्रत्म्या आमचेर देंवून ये, दूख आमचें बदलून संतोश हाडून ये. कश्टां तेल्याचें रुदान थांबोवंक ये, कश्टां तेल्याचें रुदान थांबोवंक ये. नितीन झुजच्या प्रेरण जावून ये, नितीन झुजच्या प्रेरण जावून ये. पवित्रत्म्या आमचेर देंवून ये, दूख आमचें बदलून संतोश हाडून ये. पवित्रत्म्या आमचेर देंवून ये, दूख आमचें बदलून संतोष हाडून ये. मोगमाई पासासो आबाव बरोवंक ये, मोगमाई पासासो आबाव बरोवंक ये. तूं भावी काळजां पावाट जावन ये, तूं भावी काळजां पावाट जावन ये. पवित्रत्म्या आमचेर देंवून ये, दूख आमचें बदलून संतोष हाडून ये. पवित्रत्म्या आमचेर देंवून ये, दूख आमचें बदलून संतोष हाडून ये. इसाया प्रवाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, दया दाखोवच्या वेळार आमी तुका जाप दिली. सुडवणेच्या दिसा हांव तुका पावलो. देश उद्धार करूंक आनी पाट पडिल्ले दायज वांटून दिवंक हांवें तुका आकारला आनी म्हज्या परजेक एक करार कसो नेम केला. पूण सियोनान म्हळें, सर्वेस्परान म्हाका सांडला, सर्वेस्पर म्हाका विसारला. एक स्त्री आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरत गाय, आपल्या कुशव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय. पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. पळय, हांवें तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळवेचेर बरयलां. तुज्यो वण्टी सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसात. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडोवका पशया. मोगाच्या भाव भयणो, सियोनान म्हळें, आमच्या देवान आमकां सांडला. तो
आमच्या लागीं ना, तो आमकां विसरला. हें जावन आसा इस्रायल प्रजेची एक बोगणा. पळया, इजिप्तांतलें त्या आकांतांतलें गुलामपणांतलें देवान थंयसर खरगान धाडन मोइशे मुखांतर अरण्याक उतरून हाडलें. इल्ली भूक लागले वेळार, ए देवा आमकां भूक लागता, तूं खंय आसा? मोइशे आमी मोरता वंगा, लोक पुरपुरतलो. ताण लागल्या वेळार पुरपुरतलो. आनी इस्रायल परजा केदाळ एक पुरपुरी परसा. देव सांगत आसा जाल्यार नाच म्हूण बगचें तांकां. देवान कितें केलां तें घडये भितर विसरतात, सरिल्ले सोडास म्हणटात. देखून तांकां उडास उरना. देखून देव तांकां ह्या उतरांनी म्हणटा, एक स्त्री आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरत गाय, त्याच्या कुशवांतल्या बाळाक ती विसरलीत जाल्यार तुका हांव विसरचो ना. पळय, म्हज्या हाताचेर तुजें नांव हांवें लेखलां. तुजी सगळी जिणी म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. तूं म्हजे मुखार आसाय आनी हांव तुजे मुखार आसा. तें जावन आसा देवान तुमची वर्ती बुजवण आमकां आमच्या देवाचे काकुळटीचे एक मुखामोळ देव हांगा प्रगट करता. देखून किर्तन 33 एक भोव अपोरबायेचें उतर. कितलो अमोलीक देवा तुजो मोग, तुज्या पाकट्याच्या सावळेंत आदांची भुरगीं आसरो घेतात. तुज्या पाकट्याच्या सावळेंत आदांची भुरगीं आसरो घेतात. त्या आदांत आज म्हणसर हांव आनी तुमी ह्याच पाकट्याच्या सावळेंत आमी आसरो घेता. आमी बरें म्हण न्ही, आमी कितलेंय पातकी जाल्यार कितलेंय वायट जाल्यार आदामच्या सैमांत जल्मले. हे सैम पातकी सैमांत आमी जियेतना ह्या पाकट्याच्या सावळेंत देव आमकां आसरो दिता. ह्या पाकट्याच्या सावळेंत देव आमकां आरयता. ताचे ग्रेस्तकायेन तो आमचे ताण बगयता, जिवीत आमकां दिता, मोग तसो दिता. ताचे सुपुताक ताणें आमकां दिला. पूण आमी केदाळय कितें मेळटा म्हणलें आमी मात्र पळयता. पूण आज आमी जियेता जाल्यार ती देवाची काकुळट. हांव आज येसक जालो जाल्यार बाबा आनी भयणी चिंता नाकात, तुमचें बरो न्ही. देवाच्या काकुळटी वरवीं आज हांव एक मणियरी जाला. आज आमी कोणी जियेता जाल्यार ते देवाच्या काकुळटी वरवीं, देवाच्या मोगा वरवीं. आज आमकां हे पवित्र सभेंत आमी एक जावन आसा जाल्यार देवाच्या काकुळटी वरवीं. देखून आमी तो मोग एक घडी भर नियाळ करया. हो संवसार तुका सांडितरी हांव तुका सांडचो ना. जायते पटी आज आमच्या भाव भयणींक खंत आनी बेजारायस पिडा. आज कुडीच्या पिड्याचे 1000 वांट्यांनी लोक मोतींत दूख भोगता. थोडे जाणांक न्हीद पडना, थोडे जाणांक जिणी नाका म्हूण भोगता. कित्याक म्हळ्यार आमी कितें आशेता आमकां मेळना, तेंच आमच्या जिविताची व्हडली पिडा. हांव काजर जालो, म्हाका जाय आसली बायल मेळ्ळी ना. ही पुरपुरी बायल देवा कित्याक म्हाका दिलाय. हांव काजर जाली, एक बरें कुटां मेळटा म्हूण सांगून ओ पिवंडो गोव म्हाका कित्याक मेळ्ळो. ही भुरगीं कित्याक म्हाका, हे कश्ट कित्याक म्हाका, ही दुबळीकाय कित्याक म्हाका. हर एका मनशाक टेन्शनच पिडा. म्हाका ना कोणा कडेन विचारचें. जायते जण श्राप घालतात, जायते जण देव ना म्हणटात, देवा कडेन कित्याक मागचें म्हणटात. मनीस पिसो. देखून त्या पिशेपणांत कितेंय म्हणटा कोणी ना म्हूण सांगून. पूण आमी देवाच्या शब्दांत भितर रिकोन देवाचें काळीज उक्तें करून पळोवंक जाल्यार एक आवय आपल्या बाळाक सांडितरी हांव तुका सांडचो ना. आज आस्पत्र्यांनी 1000 आनी 1000 मारेकार पिडे वरवीं आमचे भाव भयण कसतात. कटेर वर्सां ती लोळटात. जायती पिडेस्त आमची भाव भयणी, जायते आमचे उतर प्रायाचे भाव भयणी कुटुंबा खातीर जिवन वावरून गल्फाक वचून भुरग्यां खातीर जीवस दिवन आज आश्रमांनी गत नासतना तांणी म्हणचे देवा तुवें म्हाका सांडलाय गे. म्हाका कोण आसा. मोग दिल्ल्या आवय बापायक भुरग्यांचो मोग मेळनातल्या वेळार इस भोगना म्हाका सांडला. पूण आज हर एक भाव भयणीक, हर एक कश्टतल्याक तो बरो वायट देव पळयना. देव पळयता ताच्या भुरग्यांक.
आवयक भुरगीं म्हणटना बरो वायट म्हणना सगळीं भुरगींच हर एका मनशाक देव आज ह्याच दृश्टीन पळयता. ताच्या पाकटाच्या सवळेंत आमी पातकी आदांची भुरगीं आज असरो घेता जाल्यार आमी बरोवशान एकांतार आयकुया. आमकांच समर्पण करून आमचे सर दूख आमी समर्पण करया. हो संसार तुका सांडितरी हांव सणसोना तुका. हर मनीस तुका करीताना तरी आणत नाही म्हाका. हो संसार तुका सांडितरी हांव सणसोना तुका. हर मनीस तुका करीतना तरी आणत नाही म्हाका. आवयचे कुशीत आसतना हांवें तुका वेचना. आवयचे कुशीत आसतना हांवें तुका वेचना. हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लेखलां. नांव तुजें लेखलां. हो संसार तुका सांडितरी हांव सणसोना तुका. हर मनीस तुका करीतना तरी आणत नाही म्हाका. सांडितकी एकावो नेट्या बाळाक आपल्या. सांगाता सांडितकी एकावो नेट्या बाळाक आपल्या. आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना. हांव सांडी सोना. संसार तुका सांडितरी हांव सणसोना तुका. हर मनीस तुका करीतना तरी आणत नाही म्हाका. आणत नाही म्हाका. आणत नाही म्हाका. मोगाच्या बाबयनो, एक संवसारांतलें एक दुरांत म्हळ्यार भुरगीं आसुनी अनाथ जाल्लीं आवय बापूय. आवय बापूय आसुनी अनाथ जाल्लीं भुरगीं. घोव आसुनी विधव जाल्ली पतीन. भाव भयण आसुनी कुटुंब नातलीं. सगळीं आसुनी कोणूच ना म्हणलें भोगप आसा पळया. तेच व्हडलें दुरंत आमच्या जिणेंत. तेंच व्हडलें कर्ग आमच्या भावार्थाक येवचें. तेंच कर्ग आमच्या कुटुंबाचें. देखून हे देवाचें उतर ह्या सर भाव भयणींक आज इतलेंच म्हणटा. कोणी सांडितरी हांव तुका सणसोना. आवयच्या कुशवेन तुका आकारतना तुका हांवें पवित्र केला. तुजी म्हाका वळख आसली. तुका पळयल्लें पयलें मनशान न्ही हांवें. आपडलें तांणी न्ही हांवें. स्वास दिल्लो तांणी न्ही हांवें. देखून हांव तुका सणसोना. त्या भरवशांत आमी सदांच भरवशाच्या उजवाडांत जियोंक कृपा मागया. वय देव काकोळटीचो बाप. हे वरस काकोळटीचें वरस म्हण पासारला.
देवाच्या काकुलटी विशयांत आमी जायतो नियाळ आमी करता. एक नियाळ आज देव कितलो काकुलदार म्हणलें एका गडितांत आमी नियाळ करया. निनिवेच्या विशयांत तुमी आयकलां, जोना प्रवादीच्या विशयांत तुमी आयकलां. थंयसर जोना प्रवादी निनिवेक वचूंक देवान ताका धाडल्या वेळार तो लोक कोटीजीनी जी येता तांकां वचून म्हजें उतर प्रगट कर म्हणटना जोना प्रवादी देवाचो मनीस देवाच्या वाटेन वचना अशें तार्सिसाक वेता. जायते फावटी एक सवाल आसले, एका प्रवादीन तशें करी येता आसलें गी. आतां कोणी वळख नातल्यान केल्या वण्णा, आपल्या संत मनशानूच सांगलें उतर मोडलें म्हणटना दूख न्हय गी. पूण ताका एक जवाब आमकां मेळटा. उपरांत तो एका आजापाराच्या रितीन तो पाटी निनिवेक येता. थंयसर तो देवाचें उतर प्रगट करता आनी म्हणटा 40 दीस मात्र उरलें. आतां तुमी प्राजीत करा, मागणें करा, जिनी बदला, पाताक रडा, नाजाल्यार तुमी नास जावन वयतल्यात. आनी लोकांन आयकलेस लोकांक तांच्या कानान पडलें, तांणी तांच्या पाताक रडलें, तांणी गुणयो पेंगटाक बांदून प्राजीत केलें. आनी रायाच्या कानाक पडले वेळार तो राय सिंहासन तावन देंवोन सकला येयलो आनी ताणें एक आज्ञा दिली, मनशान मात्र न्ही हर एक मनजतींनी प्राजीत करी जाय. अशें देवान सगळ्यांचे प्राजीत पळयले आनी पळयल्या उपरांत देवान मौन बदलिलें आनी देवान ती शिक्षा फाटीं काडलें. हें पळयलेस परतून रागार जालो जोना प्रवादी. पयलें देवाची वाट चुकोवन गेलो आनी इतलो ताका राग आयिल्लो, बीपी चडली, देवा म्हाका मरण धाड. कित्याक हे 3 दीस चलोवन ह्या शहराक वचून इतलें बरो देव तुजें उतर प्रगट करूं म्हाका कित्याक दिलें? तुवें नास करता म्हणलें, पळय आतां तूं म्हणटाय कांय ना, तुमी प्राजीत केलें, तुमकां बचाव करता म्हणटा. आनी कठीण राग ताका आयलो आनी शहरांतावन भायर गेलो. एका जाग्यार ल्हानशें एक गुडसल घालून थंयसर तो बसलो. देवाक श्राप घालो कोणा. देवान एक काम केलें. ताच्या ल्हानशा गुडसलाच्या कुशीक एक एंडलाचें जड किर्लाशें केलें आनी एका राती भितर तें जड सगळें वाडोवन ताच्या झोपडींत त्या गुडसलांत भरलें. ते दळा जोना प्रवादीक थंड जालें, थंड वारें वाडलें, खुशी जाली, बरी न्हीद पडली. सकाळीं देवान आनी एक काम केलें. एक कीड त्या जडाक आयिल्ली आनी तें सगळें जड खावन सोडलें आनी ऊन वारें वाळोंक लागलें. ते दळा परतून जोना प्रवादीक राग आयलो. ऊन वारें सोसूंक जायना, तकली उण जाल्या आनी तो म्हणटा देवा म्हाका मरण धाड, हांवें मरचेंत बरें. देव म्हणटा जोना प्रवादीक कित्याक कितलो रागार जाता तूं? कित्याक तुका इतलें बीपी? वय मरता म्हणसर हांवें रागार जावचें सारकें. थोडी म्हणटात न्ही हांव मेल्यार म्हाका आपूण नजो, म्हज्या मरणाक येवं नजो, म्हज्या घरा येवं नजो. तशें म्हणटा मरता म्हणसरी हांव रागारत रावता. ते जाणा देव जोना प्रवादीक म्हणटा जोना प्रवादी तूं कित्याक इतलो रागार जालाय? तुवें त्या एंडलाच्या जडा खातीर कितेंय वावर केलाय गी? तुवें तें बी वंपलाय गी? ताका उदक घालाय गी? सारें घालाय? कांय घालूंक नाय. आनी तुका कित्याक तें जड मेलें म्हूण इतलें खंत भोगता? पळय ह्या शहरांत दाव्या आनी उजव्या हातांत मदलो अंतर कळनांतले 20,000 120,000 लोक हांगासर आसा. गोरवां आसात, प्राणी आसात, जिवी आसा. त्या शहराची नास जाल्यार म्हाका दूख भगना गी? एक जड सुकोवन वेतना तुका इतलो राग आयलो जाल्यार हांवें रचली 120,000 ह्या नेण्ट्याचे कितलो गी लोक आसा. ह्यो लोक मरता आसतना म्हाका संतोश भोगता गी जोना? तूं मरजे म्हूण आशेताय गे? ती म्हजी भुरगीं न्ही गी? देवान विचारलें जोनाक. हो देवाचो मोग, हो देवाची काकुळट. आज जायते फावटी आमी म्हणचे आसा संवसार इतलो खोटो जाला, देवा एक कर्ग झाड नास कर. देव मनशाक नास करिना, मनीस मनशाक नास करता. कित्याक म्हळ्यार हर एकल्या खातीर देवाचें काळीज उडटा, हर एकल्या खातीर देवाचें काळीज रडता,
हर एक पातकाची दूख देवाक संतोष दिता. हर एक पातक्याचें परिवर्तन देवाक संतोष दिवन ताचें कुटुंब वाडयता. देखून भावांनी भयणी, आमी देवाची काकूळट सोडिल्ली व्यक्ती. देखून आमी निरंतर देवाच्या काकुळटी बसत मागोवंक जाय. देखून आज आमी मागण्याक येता आसतना आमच्या जायत्या गरजां खातीर आमी मागता, पूण आज ती देवाची काकुळट सकड पत्क्यांक लाबोवन दी, संवसाराक मेळोवन दी म्हणून आमी मागोवंक जाय. जेरेमिया प्रवाच्या पुस्तकांत 30:1 पळय, एफ्रेमा म्हजो पोत गाय, म्हजो अपुरबायचो पोत गाय, कितले पटी हांव ताका धमकी दिता, तितले पटी असो हांव मोगान उडास करता. देखून ताचे पासत म्हजें काळीज उडटा. हांवें ताची दया करूंक जाय, उलयता सर्वेस्पर. हांवें ताची दया करूंक जाय, उलयता सर्वेस्पर. तोच सर्वेस्पर जेजू क्रिस्त म्हणटा, हांव आयला पातक्यां खातीर, पातक्यांक आपोवंक, सोडवून दिवंक, जिवीत दिवंक. तो जेजू आज आमचे मदें आसा. लोकांच्या शुभोर्तेंत 6 अध्यायांत जायतो लोक जेजूक मेळोवंक येतलो. पिडेस्त देमसाराचे उपाद्र आसले, कश्ट जाले, समाधाना खातीर येतले. जेजू तांकां बरें करतलो, जेजू तांच्या खातीर मागतलो. त्या घडये कितें जालें म्हळ्यार एक दैवीक सकत ताचे तावन बायसन वचोन तें आसल्या पिडेस्तांक गूण करतले. जेजूंनी ताचे भितरली दैवीक सकत पिडेस्तांक आपडतली, पातक्यांक बक्षयतली, गूण करतली. आज भावांनी भयणी, ह्या सक्रामेंतांत तीच दैवीक सकत वळटा. आमी जर देवा मुखार आसा, आमी ती दैवीक कृपा आशेता, काकुळट आशेता. ती काकुळट तुमचे तें आज वळून येता. देवाची काकुळट, देवाची भलायकी, मोग, समाधान, संतोष आनी बोगसाणें, ती काकुळट आतां आमकां आपडटा. एक घडी भर जेजू कडेन मागा. देवान म्हणलें, उतरां उडास दवरा. तुजे पासून म्हजें काळीज रडटा. तुका बरें करचें पासून म्हजें काळीज रडटा. तुजी दूख पळोवन म्हजें काळीज रडटा. तुका बोगसूंक म्हजें काळीज रडटा. तुका समाधान दिवंक म्हजें काळीज रडटा. तुजे सांगातच रावूंक म्हजें काळीज रडटा. पुता आनी दुवे, म्हजे लागीं ये, म्हज्या लागीं ये. हांव तुका आपडटा म्हज्या काकुळटेन, म्हज्या सक्तेन आनी म्हज्या कृपेन. तो जेजू तुमकां हे घडये आपडटा. आनी ह्या घडये सुम्या कडेन आमकां आपड म्हणून आमी मागया. आपड जेजू, म्हाका आपड. अमोलीक ह्या रक्तान तूं म्हाका तेलय. गूण कर जेजू, न्ही केवल कुडींत, ह्या म्हज्या आत्म्यांत आनी मोतींत म्हाका गूण कर. म्हजी मोत नितळ कर. म्हज्या आत्म्या कृपेची सर दी. जेजू म्हाका आपड. ही दैवीक सकत भाव आनी भयणी, आज ह्या सक्रामेंता मुखार आयिल्ल्या तुमकां, तुमी कोणा पासून मागता तांकांय ती दैवीक सकत आपडूंक शकता. तुमी सक्रामेंता मुखार आसात, जेजू मुखार आसात. ती दैवीक सक्त तुमकां आज हे घडी आपडटना ती स्पर्श काकुळटीचो तुमकां जावं म्हूण आमी मागता. ते कंतार गायता आसतना तुमी दिंबेर पडयेत वा तेन्नांतल्यान रावयेत वा बसयेत, ते एक जावन आमी आमकां समर्पण करून मागया. आपड जेजू म्हाका आपड. अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. खूण कर जेजू म्हाका खूण कर. सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार. आपड जेजू म्हाका आपड. अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय. खूण कर जेजू म्हाका खूण कर. सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार.
पातकी स्त्रियेक तुवें बक्षिले सुम्या एका व्यभिचारी स्त्रियेक पात्रोवन जिवेश मर्जी आसले तुवें विचारले कोणेय तुका पात्रोवंक नाय ना हांवूय तुका पात्रयना हांव तुजेर गुन्यांव मांडिना हांव तुका बक्षिता उठ आनी मुखार पता करिनाका जेजू बक्षणे वरवीं तुवें आमकां नवे जिवी दिलाय त्याच तुज्या अमोलीक रक्तान कुर्सार वरयल्ल्या त्या जिव्या रक्तान बक्षणेच्या रक्तान जेजू आमकां आपड जेजू आमचे आत्मेचे गाय गुण कर जेजू आमचे मोतीचे पदकाचे कत पुसून काड जेजू जेजू आमकां आपड जेजू पातकी स्त्रियेन तुका पावडताना पडले कष्टाल्यांक तुवें बरें केलें बावडतान हांव तुका सोम्या आजा पडटा पाया तळा तुज्या सर पडटा सोमिया जेजू म्हज्या देवा काळ्या म्हज्या कांडी दनिया जेजू मागण्या गुमान दी पुरपेचीस जिणयेन म्हज्या सोमिया सदांच वाडोवंदी पुरपेचीस कुडीन म्हज्या सोमिया सदांच वाडोवंदी आपड जेजू म्हाका आपड जेजू आमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं पवित्र रक्तान आपड जेजू कर जेजू म्हाका खूण कर जेजू सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं देवा जेजू हजारांनी लोक तुका आपडतलो ज्या आंगार पडतलो पूण एका स्त्रियेन रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन तुका बावडतान आपडले आनी तुवें तिका बरें केलय जेजू आज तुका आमी बावडतान आपडता बावडतान उलो मारता जेजू आमकां आपड जेजू आमचो बावडत उजवाडय जेजू आमच्या काळजाची मोगाची जर फुटय आमचे भितर आसले वायट उमटून काड तुजे आदेश पाळोवंक तुज्या उतराक कान दिवंक तुज्या वाटेन चलोवंक सत समजोवंक जिवीत जियोवंक खरी साक सावन जियोवंक जेजू म्हाका आपड जेजू म्हाका आपड सर्गा संसारासो दणी तूं सावणा सार पाटलाव करूंक तुजो सर्गा संसारासो दणी तूं सावणा सार सर्गी तावन धाड तूं आमचेर देणी पाटलाव करूंक तुजो सदांच करतेपणी बेसावाणी बरमोची चिनी सोमिया जेजू ताळ्या म्हज्या कांडी दनिया जेजू मागण्या गुमान पुरपेचीज कुटुंबान म्हज्या सोमिया सदांच वाडोवंदी जिणे
तुमिया सदांच वाळवणे आपण जेसू म्हाका आमोर त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय खूण कर जेसू म्हाका खूण कर सगळी पिडा शिडा मुची तूं निवा आपण जेसू म्हाका आमोले त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय खूण कर जेसू म्हाका खूण कर सगळी पिडा शिडा मोची तूं निवा सगळी कणबे साराय मोची तूं निवा सगळी मोतीची पिडा तूं खूण कर एक घडीभर मौन राहून तो दैवीक स्पर्श अनुभव करूया. ह्या घडये तुमकां जेजू विशेष तरान आतपडटा. तुमच्या मोतीक एक तराची विशेष संतोष भोगता. थोड्यांच्या दोळ्यांनी दुखां येतात. थोड्यांक जिणेंत कितें एक नवो अनुभव भोगता. कित्याक म्हळ्यार जेजू तुमकां आपडटा. जेजू तुमकां आपडटा. जेजू तुमकां आपडटा. पळया सक्रामितांतली दैवीक सकत तुमचे ते विशेष तरान वळून येता. एक घडीभर संपूर्ण समर्पण करा. तुम्ही कोणा पासून मागोवंक आयल्या तांचे पासून मागा. कुटुंबा पासून हरी एकल्या पासून मागा. तीच सकत तांकां आपडून दी. बरें करून दी. जिवितांत तांकां संतोष दिवन दी. इतलो अमोलीक वेळ तुमी करशिला. जेजू तुमकां आपडला. तुमचेर जेजून आज मोर मारल्या. ती मोर काकुळटीची, मोगाची, बोगसण्याची जेजूची आमी जाल्या. जेजू आज आमच्या संगात ये. ही म्हाण जेजू कडेन मागा. जेजू आज आमचे कारा ये. म्हज्या भरक्या बाळां थंय ये. म्हज्या पती पतीने थंय ये. वय थोडे जाण आमचे भाव भयणी मस्त उपराटी तांकां बक्षी. म्हाकाय बक्षूंक शिकय. तूं आमच्या घरा आसा जाल्यार आमकां कितेंच नाका समया. तूं आमचो संतोष. तूं आमचो बरवसो. तूं आमचें सर्वस्व. जेजू ये आमच्या काळजांत आमच्या घरांत. त्या जेजूक आमी आराधन करया. आनी हो आशिर्वाद सक्रामिताचो आशिर्वाद आज ह्या तळाचेर आंगासच्या कोयंताच्या वडिलाचेर तशेंच सांगासच्या येजकांचेर आनी ह्या घरांत रुपी जावच्या येजकांचेर येजक जावंक शिक्षा आमच्या ब्रदर्सांचेर ह्या तळाकी आमच्या हर एकल्याचेर ह्या परिसराचेर हांगासच्या सर अक्रिस्तांव भाव भयणींचेर सगळ्यांचेर हो आशिर्वाद सक्रामिताचो आशिर्वाद विशेष तरान वळोवन येवन दी. ह्या थळार आनीक चड आनी चड देवाची महत् कार्य पळोवंक मेळोवन दीत. देव केल्लें काम अर्दें सोडिना. तो संपूर्ण करता. चरित्राचो धनी तो. जिविताचो धनी तो. ताच्या हातांत संपूर्ण समर्पण करून आयज एवढ्या सक्रामेंताक आमी आराधन करून गावया. Full of
ni stutisa प्रार्थूया. ये देवा वेचे सक्रमेंत काळजा कष्टां सोडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणे सफळसां आमची ती आमी बोगी सरको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरा मान करूंक आमकां दयेन फोव कर. जो जियेता आनी रजवड चलयता ससनाच्या ससना. Amen. Jesu, how ergadita Jesu, how ergadita Jesu mochata sa, how ergadita Jesu, how ergadita Jesu, how ergadita Jesu ka sa, how kaltorauta Jesu, how kaltorauta Jesu, how kaltorauta Jesu. How kaltorauta Jesu moja lata. How kaltorauta Jesu. How kaltorauta Jesu. How kaltorauta Jesu ka sa. How mo karta Jesu.